पावसाच्या उमाळ्यांनी बोरो काळजा आमची तुझे दैव बारो तुका हरसू तुका वर्णो गैता एका साण्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सहस्तेच्या रत्नारा ये कृपे सारोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सहस्तेच्या रत्नारा ये कृपे सारोरा. अर्गामीस बेटयता लीना डिसोजा वेलंकनी वाडो देवादीन लिल्ली कस्टलिनच्या आत्म्या खातीर 6व्या वर्साच्या उगडासाक मीस बेटयता लुईस कस्टलिनो पिलार देवादीन चार्ल्स आनी हिल्डा कुटिन्नोच्या आत्म्या पासत मीस बेटयता ट्रिजा दुबय आनी आम्हा सर्वांच्या गरजां पासत ह्या आयचे मीस आमी बेठोवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाच्या या बागी दिसा एकूटाम जावन एमिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती सर्गीच्या बापातावन उमाळून येवचे बोक्सानेचे देज आपणावंक उलो दिता. काकुळट आनी बोक्साने देवा बापाच्या काळजाक भोव मोगाचे. सर्गींच्या बापाचे उदार मोन आमचे ते या काकुळटी आनी बोक्साण्या मारिफात आमी अनुभव करता. बोक्साण्याच्या स्पिरितान बरोवन जियोंक गरज असो आदार ह्या मिसाच्या वेळार मागून घेवया. एक घडीभर आमी मौन रावया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांठो घेवंक आमी केल्ल्या सर पातकांचो चुकीचो अपराधांचो गुन्यांवांचो उगडास काडन देवा लागचे बोक्साने मागच्याक बोक्साने घेवच्याक आमकां सामी तयार करया. हांव पातकी आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायट धर्म आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंतान सांगवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां जसनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजू वरवीं आम्हा पातक्यांक तूं बक्षिताय आनी मादूर मोवाळ कणवाळायेन तुज्या वेंगेन परतून घेताय. तुज्या दुलोभ दयाळ काळजाचो वो मोग ह्या प्राजिता काळार साकून आमचेर सुकतल्या आमच्या भावा भयणींक कुशेन बगसूंक आनी उदार काळजान वेंगेन घेवंक आमकां तयार कर. हे परी आमच्या काकुळदार बापा सारकीं जावन तुजें काळीज आमी दादोशी करतल्या आनी पास्काची दाबाजीक परब संतोश बरें काळजान आमी संभ्रमतल्या. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जोशवाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सोरेस्परान जोशवाक म्हळें, आज हांवें तुमचे तावन इजिप्ताचे काळांक पयस केलां. देखून त्या सुवातेक आज पर्यंत गिलगाल म्हूण आपयतात. इस्रायल परजा जेरिकोच्या मैदानार गिलगालान तंबू मारून आसतना तांणी म्हयन्याच्या 14व्या दिसाचे सांजेर पास्का आचरण केलें. पास्काच्या दुसरे दिसा तांणी तें भुंयची पसल बेकामीर उंड्या आनी भाजलेले धान्य रुपार केली. त्याच दिसा म्हणजे पास्का उपरांत भुंयच्या पसालांतलें तांणी केल्ल्या दिसा मान न पडचें बंद जालें. तवळ तावन इस्रायलितांक मान ना नातलें आनी तांणी त्या वर्सा कानान देशांत जाल्ली फसल खावंक सुरू केली. देवाचें उतार हें. साका आनी पोळेया स्वादीक जावन आसा सोमी. साका आनी पोळेया स्वादीक जावन आसा सोमी. सर्वेस्पुराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वखण स्तुती कळनासता म्हज्या वोंटाची आसतली. सर्वेस्पुरा वरवीं म्हजो आत्मो ओडवेक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. साका आनी पोळेया स्वादीक जावन आसा सोमी. मुझे सवे मेळोवंक सर्वेस्पराची गीत गाजुया. एका तळान आमी सकल ताचें नांव असिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोवंक गेलो. ताणें म्हाका आयकलें आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वरांतली ताणें म्हाका निवारलो. साका आनी पोळेया स्वादीक जावन आसा सोमी. साका आनी पोळेया स्वादीक जावन आसा सोमी. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जो कोण एकलो क्रिस्तांतेन जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरनें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. हें सगळें देवाचें काम. ताणेंच क्रिस्ता मार्फत आमकां आपणा ते राजी केल्यान आनी हेरांक राज्येक हाडचें मण्यारपण आमकां दिलां. क्रिस्तांतेन सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. मनशाची पातकां तांचे विरोध लेखी नासता आपणा कडेन तांकां राजी केल्यान बरी खबर परगडचें मण्यारपण ताणें आमचे ताब्यान दिलां. तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांत देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवे आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता, देवा लागीं राजी जाया. पातकाचें कतनातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचें नितीवंतपण जोडलेले परजा जायशी केली. देवाचें उतार हें. वंदन तुका क्रिस्ता महिमेवरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमेवरी राया. हांव उठून म्हज्या बापा सरची वेतलो आनी म्हणटलो, बाबा हांवें देवाचेर आनी तुजेर विरोध पाप आदारले. वंदन तुका क्रिस्ता महिमेवरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमेवरी राया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवळ सबार सुकागर आनी पातकी जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे सुशेन वेतले. हें पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे संगता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एकल्या मनशाक दोग पूत आसले. तांच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो इसो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नात धाकट्या पुतान आपलें आस्त बदीक पुरा विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायर सरून गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जियोवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलेलें सगळें वखदावन काबार जातच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तवळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकराक सोरोंक धाडलो. दुकरांनी कांवच्यो सांगोपणी कावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतांच उठोन म्हज्या बापाय सरशेन वेता आनी म्हणटा, बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणून लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी पाटी भायर सरलो. पूत घरांतून पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी तासो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापूय आपल्या साकरांक आपोवन सांगूंक लागलो, वेगीं वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडून ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोच्छे घाला. सर्पेचो एक पाडको हाडून मारा आनी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक हो म्हजो पूत मोरून पावल्लो, तो आतां जिवंत जाला. सुकोन गेल्लो, तो आतां पाठी मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. हेने ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो तो पाटी येवन घरा सरशेन पावतना नाच आनी संगीत ताच्या कानांत पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शाबीत पाटी आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक फडफडीत पाडको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तवळ ताचो बापूयच भायर येवन ताका भळावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा, पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एकच एक पावटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना, तरी म्हज्या इश्टा सांगाता गम्मत मारूंक आजून धर म्हणून एक बोकडेचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवंतांचेर विबाड केल्लो तो पाटी आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी पाडको मारलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हजे सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मोरून पावल्लो, तो आतां परत्यान जिवंत जाला. सुकोन गेल्लो, तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचे उतर हे.
वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, जिवनांत तुमी कितें म्हणी होगडायलांगी येदोळ मुसर? खंडीत जावन कांय ना कांय म्हणी आमी होगडायलां. आमच्यो वस्तू भायर पडल्यात. आमी त्या वस्तूंच्या फाटल्यान सोदून गेल्या. थोड्यो वस्तू भायर पडटना आमकां कितेंच भोगूंक ना जावंक पुरो, पूण थोड्यो वस्तू भायर पडटना आमकां बेजार जाला. कित्याक त्यो आमच्या जिवनांत अदीक गरजेच्यो जावन आसल्यो. जावंक पुरो भांगार, जावंक पुरो पयशे, आनी आतांच्या काळार मोबायल बाय चान्स मोबायल भायर पडल्यार मागीर सांगचेंच नाका. वय मो आमी तेदोसपोर जाता, राग येता, तकली पिसांतूर जाता. खंय गेल्यार आमकां शांती समाधान मेळना. इल्लेशे आमी मुखार या. आनी दुसरें कितें आमी होगडायलां. जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत आमचे रिलेशन, जावंक पुरो म्हज्या भावा कडेन, ह्या म्हज्या भयणी कडेन, ह्या म्हज्या आवय बापाय कडेन. थोड्यांक दुखलां जावंक पुरो आनी थोड्यांक कितेंच फरक पडोवंक ना जावंक पुरो. कितेंच घडिनातलें बरी आमी त्याच कुटुंबांत एकाच घरा भितर आमी जियेता. वय गे न्ही? थोड्यांक भोगता हांवें केल्ली चूक जाली, जर तर हांव वचोन ताचे कडेन उलयन या तिचे कडेन उलयन जाल्यार, तो म्हजे कडेन उलयत जाल्यार कितलें बरें आसलें. या तो फाटी येवन म्हजे कडेन उलयलो जाल्यार कितलें बरें आसलें. जाल्यार आमी एक मेट मुखार काडूंक इल्लेशें नरगता. आनी आमच्या आनी देवा मदलो संबंद इल्लेशें पळोवन गेल्यार थंय आमी कितें ना कितें आमी वखदायलां. देवाक आमच्या जिवनांत, या जेजूक आमच्या जिवनांत महत्वपूर्ण जागो दिनासतना, ताचें उतर आयकनासतना, मागण्यांत आमी भाग घेनासतना, मिसाच्या बलिदानांत सक्रामेंतांत आमी भाग घेनासतना आमी देवातावनी आमी पयस गेल्या. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयची सुवार्ता आमकां कितें सांगता? स्टार्टिंग करता आमी आयकलें, तोवळ सबार सुकागारांनी पातकी जेजूची शिकोवन आयकोंक ताचे जशेन वेताले हें पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें परपुरूंक लागले. वो मनीस फातक्यांक घेता आनी तांच्या सांगाता जेवंकी जेवता. वय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजू आयिल्लो पातक्यांक आपणा सरशेन पाटी हाडूंक. लूक चॅप्टर 5:32 कितें सांगता? हांव आयलां जिनी बदला म्हणून, पातक्यांक आपोवंक धर्मवंतांक न्हय. ताणें क्लियरली सांगलां जेजून, हांव आयलां जिनी बदला म्हणून, पातक्यांक आपोवंक धर्मवंतांक न्हय. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी खंय आसांव? पातक्यांच्या त्या ग्रुपांत आसांव की ह्या धर्मवंताच्या ग्रुपांत आसांव? पातक्यांच्या ग्रुपांत आमी आसांव म्हणून आमी एक्सेप्ट केल्यार खंडीत जावन आमकां एक नवें जिवीत मेळटलें. हांव आतां परत्याक आयची शुभवार्त वाचूंक वचना. आमकां आतां कितें शिकोवंक मेळटा? देवा विशीं थोडी संगती आमकां शिकोवंक मेळटात. पयली संगत, जेन्ना आमी देवाक अविधेय जावन चलता, ताचे तावन पयस येता, देवाक दूख भोगता.
देवाक बेजार जाता. आईच्या वांजेलान आमी आयकल्ले बरी धाकटो पूत बापूय जिवांत आसतनाच आस्त बदकेंतलो वांटो इसारता. इस्रायलितांच्या त्या रिती रिवाजी प्रमाणे जेन्ना बापूय जिवांत आसता तेन्ना वांटो हें करूंक नातलो. आस्त बदी वांटे करूंक नातली. ताच्या मेल्या उपरांत बापायच्या मरणा उपरांत हांगा हो पूत बापूय मेल्लो जाल्यार कितलो बरो आसलो ह्या मेल्ल्याक सरी करता म्हूण येता. बापायक बेजार जाता, दूख जाता खंडीत जाल्यार आपल्या पुताची आशा तो बागयता. वांटो कर्ण तासो वांटो ताका दिता. मेळ्ळेंच आसलें पुरा विकोन बापाय सरचेन रावच्या बदलाक बापाय तावन तो पयस सरता म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी बापायक थंय दूख भोगता. अशेंच म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हो बापूय कोण जावं. बापूय जावन आसा आमकां आतांच्यान तूं सर्गीचो बाप. धाकटो पूत कोण? हांव आनी आमी सगळा. तुमी म्हणना न्ही आमी धाकट्या पुताच्या त्या जाग्यार आमी आसा. कित्याक आमी मागिल्लें जेजून आमकां सक्कट दिलां. सर्गीच्या बापान सक्कट दिलां. आज म्हजे कडेन आस्त बदीक आसा तें देवाचें देणें. आज म्हजे कडेन बरी हे काले खाम आसा तें देवाचें देणें. आज हांव खुशाल बरीत आसा तें देवाचें देणें. थोड्यांनी सांगचें आसा हांवें कश्ट काडना. वय ऑफकोर्स आमी कश्ट काडल्यात पूण देवान दिनातलें जाल्यार आनी थोडे आमी जाल्या उपरांत इतलें मेळ्ळ्या उपरांत आमी त्या धाकट्या पुता बरी जाता तितलें पयस आमी वेता. जावंक पुरो हांवें सांगल्या प्रकार स्टार्टिंगार सांगलें मागण्यांत आमकां इंट्रस्ट ना, मिसांत आमकां इंट्रस्ट ना, सॅक्रामेंटांत आमकां इंट्रस्ट ना, वाड्या जमतींत आमकां इंट्रस्ट ना, खंयच्यान इंट्रस्ट ना. थोडे फावटी येता मिसांत भाग घेता आनी पाटी आमी परतता. एक संगत आमी उडास दवरया म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. जेन्ना आमी देवाक अविधेय जावन वेता ताका खंडीत दूख भोगता. दुसरें कितें आमी शिकोवंक मेळटा आमकां जेन्ना आमी देवा थंय फाटीं परतता तो आमचे सरशीन संतोशान धांवन येता. पळया संतोशान तो धांवन येता. आयच्या वांजेलांनी आमी आयकलें ओपारींत आयकलें बापूय आपल्या पुताची वाट पळोवन नासलो. केदाळा म्हजो पूत फाटीं येत खंडीत तो आयल्यार हांव ताका म्हज्या घरा फाटीं हाडटलो. त्याच पुताचो स्थान हांव दितलो म्हणून तो राखो नासलो. आनी हांगा तो ताच्या चिंतपा प्रकार ताणें चिंतल्या प्रकार ताचो पूत तो येवचो दिसता. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जर तर हांव आनी तुमी त्या बापायच्या जाग्यार आसले जाल्यार आमी कितें करता आसले हांव. पूण हो बापूय पुताक पळयतच धांवन वेता. धांवन वचोन ताका पोटलोवन धरता. आतां परतेक हो बापूय त्या रिती रिवाजीच्या एगेन्स्ट वेता. बापूय धांवन वचोंक ना पूण वो धांवन येता. वो बापूय सगळें विसरून धांवन येता. कित्याक तो ताच्या पुताक पळयता. क्रिस्ता ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो वचोन ताका पोटलोवन धरता. ताच्या आंगांत तावन घाण येतली जावंक पुरो. कित्याक दुकराच्या अंतकुडांत आसलो तो दुकरांक सरयतलो जाल्यार हें ताणें विचारूंक तूं कित्याक घाणताय ना. म्हाका म्हजो पूत मेळ्ळो म्हणून ताका पोटलोवन धरता आनी रडता आनी ताका घरा आपोवन हाडटा. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी आमच्या जिवानांत कितलींय पातकां करना कितलीं व्हड पातकां करना आमी कितलेंय पयस आमी जेजुतान आमी पयस गेल्या जर तर साम पेद्र बरी एक दीस आमी फाटीं गोवन ताचेर गेली आनी आमी आमचें पातक रडोवन पश्चाताप करून जेजू कडेन राजी जावंक आमी आयल्या आनी तसलोच सिके ताच्या की दडतो सन्मान आमकां जेजू दितलो. आनी तिसरें
जेन्ना आमी काळजांतान पश्चाताप करता आमची पातकी जिणी सांडटा देव आमकां संपूर्ण तरान बक्षिता आनी ताच्या राजाचे वारेसदार तो आमकां करता जेन्ना आमी काळजांता आमकां कळटा की ना केन्ना हांव चूक करन सॉरी म्हणटा ते म्हज्या तोंडांतावन आयलें गी या मोतींतान आयलें गी या काळजांतान आयलें गी आमकां कळटा की ना कोणी सॉरी म्हणटना हा या ना कळटा आमकां न्ही आमी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटा आय एम नॉट एगेन्स्ट ओके ते खंय तावन येता म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो काळजांत तावन येता की हांगा तावन येता दॅट मेक्स डिफरन्स न्ही जेन्ना हांव काळजांत तावन जेजूक आपयता तो म्हाका आयकता हांगा धाकटो पूत ताका कळ्ळें ताणें केल्ली चूक जाली हांव आतां फाटीं वचून म्हज्या बाबा कडेन सांगता वचून म्हाका एक कामागार म्हणून चिंतून दवर म्हाका खाली एक जेवण मेळ्ळ्यार पुरो न्हिदोंक एक जागो मेळ्ळ्यार पुरो तें चिंतून तो येता आनी बाबा कडेन वचून काळजांत तावन तो बक्षाने मागता आनी बाबाचें खालें रिएक्शन तो ना पुता ना तूं आजुनी म्हजो पूत तुका तोच जागो हांव आजूय दिता आनी तो सांगता आपल्या साकरांक काले सांगता तो ताका उंच दोगलो घाला ताच्या बोटाक एक मुदी घाला ताच्या पांयांक पळया मोगाच्यान उंच दोगलो जावंक पुरो बापूयस तो दोगलो घालनासलो जावंक पुरो आज पूत आयला आज म्हज्या बदलाक तो दोगलो म्हज्या पुताक तुमी घाला पळया मान सम्मान पूत तो म्हजो पूत म्हज्या कुटुंबाचो सांदो तो साकोर न्हय ताका तुमी पुता बरी पळोवंक जाय सेकंड मुदी जावंक पुरो ताच्या बोटांत आसलीच मुदी जावंक पुरो सिग्नेट रिंग या मोरेची मुदी ने मोर आसली पावरफुल ती वय मू एक्सेप्टिंग दॅट येस तो म्हजो पूत हांवें ताका पूत म्हणून हांव वळखलां तशें ताका हांवें पाठींक घेतलां साकोर न्हय कशें तुमी म्हाका रेस्पेक्ट दितात गौरव दितात मान दितात तशेंच ताकाय तुमी दिवंक जाय आनी मोचे ह्या वांडो त्या वेळेच्या काळार तांच्या रितीरिवाजी प्रकार काम करचे ह्या गुलाम ह्या सेवाक वांडो ह्या मोचे घालिनातले कोणे घालचे आसले धनियांनी प्रत्येक एक संकेत तो साकोर न्हय तो म्हजो पूत तो मान तो सम्मान ताका तुमी दिवंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेन्ना आमी जेजू सरशेन पाटी परतता हांव देवा सरशेन पाटी परतता हांव आच्छा की दोडतो मान सम्मान आमकां मेळटा आमी ताच्या राजाचे वारेसदार जातल्या म्हणटाने आमकां बस दिल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो तर आज आमी निमाणे आमच्या वैयक्तीक जिवनाक थोडी लिसांवां आमी शिकोवंक आसात कसले लिसांवां आमकां ह्या आयच्या वांजलांतावन आमकां मेळटात पयले आमी बोगसूंक शिकचे काले बोगसूंक शिकचे आमी प्रयत्न करचे जशें जेजून ह्या देवान म्हाका बक्षिलां तशेंच हांवें एक दुसऱ्यांक हांवें बक्षूंक जाय थोड्यो फावटी बक्षूंक बारीक कस जाता म्हणटा आमी फादर कितेंच सांग तें एक सांगनाका बक्षूंक एक सांगनाका दुसरें कितेंय जाल्यार सांग हांव करता पूण आयची स्वर्त आमकां सांगता आमी बक्षूंक शिकय जाय आनी एकामेकाक आमी बक्षू जाय कितलेय कश्ट येवन दीत कित्याक जेजून म्हाका बक्षिलां तुमकां बक्षिलां या आमकां बक्षिलां आमी एकामेकाक बक्षूंक आसा
दुसरे आमी देवाची काकूलत आपणावंक आसा. एम्ब्रेजींग गॉड्स मर्सी. देवाच्या काकुलतीचेर पातयेवचें. कशें तो धाकटो पूत आपल्या बापायचेर फाटीं गेल्यार म्हाका तो आपणायतलो म्हणलें तें एक चिताप आसलें गी, तशेंच हांव कितलो व्हडलो पातकी जाल्यारय हांव खंडीत जावन फाटीं म्हज्या बापा सरशीन येता आसतना, म्हज्या जेजू सरशीन येता आसतना, म्हज्या सडवणदारा सरशीन येता आसतना तो म्हाका बक्षितलो. ताची काकूत म्हाका मेळटली म्हणल्यार ते एक बरवशान आमी फाटीं येवचें. आनी निमाणें देवाच्या उपस्थिती आमी आमच्या जिवनांत अनुभव करची गरजेचें. देवाची उपस्थिती आमच्या जिवनांत आमी अनुभव करचे. सदांच जेजू म्हज्या सांगाता आसतलो. हांव जेजू सांगाता आसतलो. हांव जेजूच्या सावळेंत रावतलो. हांव जेजूच्या मेटांनी हांव येतलो. आनी तशें तितलेंच न्ही, खाली आमी जेजूचो सांगाता अनुभव करचो न्ही, जो कोण जेजूतान पयस गेल्यात, जो कोण कश्टांत आसात, पिडेंत आसात, तांकांय आमी जेजूचो अनुभव दिवंक प्रयत्न करचे. तर म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पयल्या वचपांत आमी आयकल्लें कितें? तुजें कलंक हांवें काडलां. तुजें कलंक हांवें काडलां. दुसऱ्या वचपांत आमी आयकल्लें क्रिस्तांतय आमी नवी जाल्या. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजून कुर्सार मरोन आमचे आसले पातकाचे कळंक ताणें काडलां. ताचे सांगता आमी नवी जाल्या. तर आमच्या उतरांनी, करण्यांनी, चिंतप्यांनी आनी नडत्यांनी आमी जेजूचे खरें पाटलावदार जावन जियोंक आनी एकामेकाक बोगसूंक, एकामेकाचे बोगसणे जोडूंक आमी प्रयत्न करया. आमीन. बावर्ताचे उसारणी एकच देवाक सत म्हणटा. सरपदवेदार बाप तूं, सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सौम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळादी बापातावन जल्मला. देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उजवलो खरो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रचूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू गेल्यात. आमा मनशां पसोत आनी आमचे सडवणे पसोत सर्गार्थान तो देवलो. आनी पवित्रत्म्या वरवीं अवकार बरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसोत पॉन्स पिलाताक ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्यार बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. ताचे राजवटीक शेवट आसना. आनी पवित्रत्म्याक सत म्हणटा. ईश्वर आनी जीव दातार तो, बापा आनी पुताता निप्त जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापले देव सभेक सत म्हणटा. पातकाच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता. आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, देव आमचो बाप आनी आमची मागणी तो आयकता. म्हणल्यार बावर्तान आमी आयल्या. त्याच बावर्तान आमची मागणी आतां आमी ताका भेटोवन दिवया. सर्गींच्या मोगाळा बापा, पाप साहेब सर गोळी बाप याजाक आनी धर्मिकांक बोगसणाचें दूध जावन नमेरलेलाय. तुजे तावन वळची ती काकूळ तांचे ताबेन दिल्ल्या लोकांतय पाटोवची कृपा दी म्हूण मागता हांव. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राजकीय आनी सामाजीक फुडारी समाजाचे उदरगती खातीर वावरूंक लोकांनी विंचलेले मुखेली. लोकांच्या जिवितांत जावनचो अन्याय काण उडोवंक आनी समाजीन शांती आनी समाधान विस्तार रावनचे दूध जावंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यां आनी इवजणांनी क्रिस्ती बावर्ताची सतान तांचे जिणयेन जणां जावन जियोंक, फिरगजेंत आनी कुटुंबांत लाभचे आत्मीक प्रेरण तांणी मोगान पाळूंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक.
कुटुंबांत एकामेका संगी माया मोगान जियोंक आमकां शिकय. वडिलांचे देखीन बोगसणे आनी काकूळट पासारचे कुटाम रसूंक आमकां कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या मिसाच्या बलिदानात वांटिले जाल्ल्या आमकां आज तूं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या जिविताचो त्याग सॅक्रिफायस आनी ताजे ताण वळचीत काकूळट शिकय नासतना ताजेर आदारीत जावन आमची जिणी बांदून हाडूंक आमकां तूं प्रेरक लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आनी सर पिडेस्तां खातीर आज आमी मागया. कश्ट संकश्ट आसल्या लोकां खातीर मागया. तुटून पडलेल्या कुटुंबां खातीर आज आमी मागया. सर्गीच्या बापा तुजे समोर दवरली ही आमची खालती मागणी आयक. तुज्या पुता आमच्या सोम्याच्या बक्षणांत आमी सदांच जियोंक तूं आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेऊन दूर पडखाणीको आयल्या बेटूंक बापा वायुडो आमचो ओपून दिता आतां. वावरांचे जिणेचो समर्पिता तुका. मोग आमच्या काळजाचो भेटयता ये बापा. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया काणीक जावन आज आमकां स्वीकार तूं कर बापा. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया काणीक जावन आज आमकां स्वीकार तूं कर बापा. तुमचे बलिदान सर पदवेदार हे तुमच्या तंदे बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घे. आम्हा समेस्तच्या बहु दयाळ बापा आमच्या भाव भयणी लागीं शांती केल्या शिवाय तुजे मुखार देणी घेवन आमी येवं नये म्हूण तुज्या पुता जेजून आमकां शिकयलां. देखून हे बलिदान तुका भेटयतना सगळ्या आमच्या भावा भयणीक काळजांत ताण बोगसून आनी कालतेपणी तांचे बक्षणे मागून तुजे कृपेन एकामेका लागीं आमी शांती करता. तर ह्या शांतीच्या यज्ञांत आम्हा समेस्तांक बराबर खारूनय तुजे वेंगेन घे म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेश्वराकय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धीन वसूया. वैशमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातक्यांचो तूं कितलो मोग करताय आनी तांकां तुज्या वेंगेन घेवंक केदे वडेन आशेन तूं राखून रावताय. ते आमकां तुज्या पुता जेजून वपारिणींनी आनी आपल्या करण्यांनी दाखयलें. जेन्ना पातकी मनीस
कितले विकट ताची पातकां जालीं जाल्यारी पातक रडून परतून तुजेशी येता तेन्ना तुजें दयाळ मोवाळ काळीज उतरां वर्त्या संतोषान उल्हासता आनी तुज्या सणलेल्या भुरग्यांक तुजे मोगाचे वेंगेन तूं घेताय पवित्र आत्मो तांच्या काळजांत घालून तांचो आत्मो दैवीक जिवान परतून भरताय आनी सर्गीच्या श्रृंगारांनी सोबयताय केदे वर्तें बाग आमचें घर सांडून गेल्ल्या भुरग्यांक बापायन परतून गोपांत घेवचें देखून देवदूतां आनी सोमीच भक्तां सांगाती भोवकन सर्गार पावलेल्या सगळ्या तुज्या वेचीक भुरग्यां बराबर तुज्या अपरिमीत काकोतीचे मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता होवी दरबाराचो सर्वेश्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा करोस्त पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण ससंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची तेच बरें जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमीस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी ससणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे पासूत आनी सुमीस मनशा पासून तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात भवर्त सो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडवणेचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगाल सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा सगळ्या याजाके वर्गा बराबर तिका प्रिते मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागातींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडचळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मोरये देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तेंच प्रार्थना धीर घेवन म्हणोवया
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसवडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्या राजवटी पदवे महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमची सवय आसो. एकामेकाक आमी शांती देवया. देवाची शेळी संसाराचे बाप करतले, आमची काकुळट कर. देवाची शेळी संसाराचे बाप करतले, आमची काकुळट कर. देवाची शेळी संसाराचे बाप करतले, आमकां शांती दी. पळय आई जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तूं ये काळजा, तूं ये भिडा करून तूं ये, तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागीं ये तूं बेगीन ये, लागीं ये तूं बेगीन ये. जेजू तूं ये काळजा, तूं ये भिडा करून तूं ये, तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागीं ये तूं बेगीन ये, लागीं ये तूं बेगीन ये. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, आमी तुजें पातकें भुरगें तुज्या वेंगेंत परतून आयल्या देखून तुवें जेजूच्या कुडी रक्ताचें व्हडलें जेवण तयार केलाय आनी तातूंत आमा समेस्तांक वांटो दिलाय. देखून सगळीं बराबर आमी तुका दिन वाचता आनी एकामेकाचे तुजेशे परतप कुशालकायेन संभ्रमून ह्या फुडें आमी एकामेकाक बगसून तुजे कडेन आनी आमच्या भावा भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान जियेतल्या म्हूण आतां तुका भास दिता. ती पाळूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पयले जुबलेवाचे मागणे आमी म्हणया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या भावातय तुवें आमकां दिलोलो भावार्थ आनी पवित्रत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत चलयलेलो सेवेचो दिवो तुज्या सर्गीच्या राजाच्या येण्याक आमचो भागी अत्रेग परत जागृत करूं. तुजी कृपा आमकां थकनासतना
सुवार्थेचें बी पोषण करतलीं जावन रूपांतर करूं एक नवो सर्ग आनी नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत भरवशान मनशाकळ आनी सगळे सृश्टींतय तें बी रूपांतर हाडूं तेन्ना वायटाची सकत परते नास जातली तुजी महिमा ससनाक परजळटली जुबलेवाची कृपा परवशाची यात्रिकां जावन आसच्या आमचे थंय सर्गीच्या दिव्या दिवशी अत्रेक नवो करूं तीच कृपा सगळे पृथ्वीर आमच्या सडवणदाराचो आनंद आनी समाधान पासारूं ससनाक आशिर्वादीत जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदांकाळ महिमा आनी वगलाप जावं आमेन. पात्रोन साजुता देवा आमचे पासत विनंती कर पात्रोन साजुता देवा आमचे पासत विनंती कर पात्रोन साजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या भगवंतू तात देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ जेजू सडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जालोय ताच्या सडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान भरोवन तुवें रक्तसाक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागातेचो भान तुवें स्थिर केलोय बारीच कश्टां अडचणी सांपोड निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं खेरत शरती जावन आसाय तुज्या मजतीर बरवसून ही म्हजी गरज हाड हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक पातयेन आयलां. म्हज्या मोतीर काळोख हाडन म्हजो बावर्त दंडळांक पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या अपोस्तलीक पदवेन पयस धांवडाय हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाची गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां आशा संडल्ल्यांक बरवस दिवचें खेरीत देणे देवान दिलां म्हज्या जिणयेचे खांचे कुंटे म्हज्या काळजाचे कोटसान हांव तुका भेटयतां तुज्या मोवाळ मैपासी नांवातेकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून वर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागुल्लो उपकार म्हाका जोड दी अशें आमच्या सुम्या जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. गुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सरय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो मोजोन बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेडे काडीजे मोगान तुज्या पेट कष्टांत आसतना जा म्हजो आदार थंय म्हजे करताना थंय म्हाका दुरा सता वाट चलताना म्हजे संगी राव अनवारांत पडताना सांबाळ म्हाका
दुनिया म्हाका सलय कुर्पे दिन्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट बेसांव घालून तुजी सदांच म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेटय मुखार पुत्रा सोवे ओंकार मुरी आशीर्वाद दिव आमकां बगेवन सांजोता देवा आम पसविनदी कर बगेवन पुसाचे कृपेने वरम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी